साडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक टॅक्निकल विशय घेतला. सामाजीक सांस्कृतीक राजकीय विशय आमी घेत आसतना टॅक्निकल इतल्याच खातीर घेतला कारण हो विशय लोकांच्या जिणे कडेन, लोकांची लायफ, ह्या लायफा कडेन संबंदीत आसात. आमच्या खुबश्या बिल्डिंगेनी आतां लिफ्ट आयल्यात. ह्या लिफ्टाक संदर्भात ताजे वर्किंगा संदर्भात काही कोड आसात, काही राज्यांनी त्या संदर्भात कायदे केल्ले आहात. आमच्या गोंयान असो कोड आसा काय कितें, आमच्या गोंयान असे कायदे आसा काय कितें, आनी आमचे लोक लिफ्ट बसोवपी, लिफ्ट मेंटेन करपी आनीक ह्यो सगळ्यो बिल्डिंगो मेंटेनन्स कमिटीज ह्या सगळ्या कायद्याक पाळो दितात काय कितें, ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करतात. आमचे बरोबर 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा उदय बाब कुलकर्णी. उदय बाब, तुमकां आमच्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता. उदय बाब हे शिंडलर स्विस ही एक जागतीक अशी कंपनी, त्या कंपनीचे आदले CEO आणि सध्या ते इंडिपेंडंट एलिवेटर ऑडिटर म्हणून काम करतात. आमचे मदीं आसात जेरोमीन बाब लोबो. आनीक जेरोमीन बाब हे एक्स चीफ इंजिनियर इंडियन हॉटेल्स आनीक सध्या ते सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल्स हे विशयाचेर खूब काम करतात. आमचे मदीं आसा विवेक सरदेसाय. हे एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, स्वता PWDंतल्यान रिटायर्ड जाल्यात, पूण गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात एकूण जो पळय इलेक्ट्रीक गोंयचो पळय जो कितें आवाठ आसा त्या संदर्भात बारीक नजरेन ते आसता दवरून आसतात. हांव सगळ्यान पयलीं वता उदय बाब कुलकर्णी तुमचे कडेन. हांवें आतां सांगलें की नॅशनल कांय कोड आसात, विशेषतः ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डान कांय कोड ठरयल्यात. हांकां गोंयान भितर वेवस्थीत पाळो दितात काय कितें? हांगा इतले इलेक्ट्रिकल्स आसात, बिल्डिंगान इलेक्ट्रिकल्स आसात, विशेषतः करून लिफ्ट ह्या संदर्भात तुमचो कितें अनुभव आसा गोंयच्या संदर्भात? आमच्या इंडियात 2 कोड गायडलायन्स पण आसात, नॅशनल बिल्डिंग कोड आणि BIS ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स. सगळी मल्टीनॅशनल कंपनीज जी आसात ते A to Z हे कोड्स फॉलो करतात आणि तांगेले एलिवेटराचे सेफ्टी म्हणा किंवा दुसरे कितेंय म्हणा त्या कोड्सा प्रमाणे आसा. बरेच गोंयांत लोकल कंपनीज मध्ये आसात, पण त्या लोकल कंपनी कितले फॉलो करतात ते हांव जाणना. कितले काही लोक करतात. ताजेमुळे टू बी सेफ इट इज बेटर दॅट ॲट रेग्युलर इंटरवल्स दिस लिफ्ट्स आर ऑडिटेड अँड from a third party, not only from the elevator manufacturer but from the third party, म्हळ्यार इट इज सेफ. बिकॉज फायनली एलिवेटर आता जो मनशी ट्रॅव्हल करतात कितेंय जाल्यार कितेंय इजा जावं शकता. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ही एलिवेटर सोसायटीत जेन्ना उरता आनी कितें जर जालें, जावचें नजो, पण जर जालें तर सोसायटीची कोर कमिटी म्हळ्यार चेअरमॅन, सेक्रेटरी आणि ट्रेजरर हे पयलीं आर क्वेश्चनेबल बाय द लोकल ऑथॉरिटीज and they can behind bars also. In Mumbai it is happened. Okay. मुंबईत आणि बाकीची स्टेट्सात जाला, गोंयांत म्हाका खबर ना जाला की ना, पण जाऊ शकता. पण त्याची खातीर सेफ गार्ड करचे सारखे एक केन्ना तरी 6 म्हयन्यांतल्यान म्हणा की 1 वर्षांतल्यान म्हणा थर्ड पार्टी ऑडिट करून दवरले तर ते डॉक्युमेंट उरता की आमी हेल्थच्या. हाजो अर्थ असो कुलकर्णी बाब की एक कंपनीक आमी लिफ्ट बसयतात, बरोबर, मागीर दर वर्सा आमी ते लिफ्टाचे मेंटेनन्स करपाचो एक कॉन्ट्रॅक्ट कोणा तरी दितात. करेक्ट. प्लस एक थर्ड पार्टी आमी इनवॉल्व करपाक जाय जी ऑडिट करतली हें काम सारकें जालें काय कितें, लिफ्ट सारकें चलता काय कितें. खरें. करेक्ट. म्हणजे आमगेले हेल्थ चेकअप आसा सारकें. आमी हेल्थ चेकअपासाठी वर्षांतल्यान एक पट्टी डॉक्टरा कडेन वता की सगळें बरोबर आसा, हार्ट बरोबर आसा, बाकी सगळें बरोबर आसा. तशी एलिवेटरां बी तशीच बिहेवियर जावचें जाय, तशीच ट्रिटमेंट दिवचें जाय. एक हेल्थ चेकअप केली म्हळ्यार समाधान उरता की बाबा सेफ आसा, म्हळ्यार एलिवेटरा मध्ये काही होऊ शकना. कारण मेंटेनन्स वालो कितें करता तागेली हाजे प्रमाणे करत उरता. एखाद्या वेळ ताणें जर चूक केल्ली उरली तर थर्ड पार्टी ऑडिटात ही चूक भायर येता आणि यू कॅन ऑलवेज लुक एट इट. हांव उदय बाब तुमचे कडेन येतलो. म्हाका आतां वचपा जाय जेरोमीन बाब लोबो हांचे कडेन की सेफ्टी स्टँडर्ड्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिल्डिंग्स हे हाजे संदर्भात कितें कोड आसा, कितें सेफ्टी मेजर्स आसा गोंयान भितर ते फॉलो जातात काय कितें? So, to safety regulations and safety act, we have the Electricity Act 2023, which is an act by the Parliament. Yes. Below that, we have the CA regulations 2023, which is regulations under the Electricity Act 2023. Yes. Then we have certain codes of practice, which is the NBC, the National Electric Code, IS 732, IS 3043. These are codes that have to be followed. Then and they are implemented. They are in Goa. Yes. They are followed in Goa. Now, as per CA regulations 2023,
we have National Building Code and National Electric Code has become mandatory. ओके So they have to be followed throughout the country. And in case somebody violates that, Regulation 146 says that you can be put in prison for 3 months with a fine of or fine of 1 lakh, and for continuing, if you don't comply, it is 5,000 rupees per day. म्हाका विवेक भाऊ तुजे कडेन म्हाका हें दिसता कारण तूं एक कॉन्शियस हांवें तुका गोंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम करतना पळयलां बरो एक कॉन्शियस किपर असो तूं हांवें तुका म्हणून विवेक सरदेसाय म्हणून वळखता म्हाका सांग गव्हर्मेंटाची इतली बिल्डिंग्स आसा रेगुलेशन गव्हर्मेंट एटलिस्ट स्पेसिफिकेशन फॉलो करता काम करता आसतना जे प्रायवेट बिल्डर्स बी करिनात सगळे करिना म्हणिनात पण मोस्ट ऑफ द करिनात कित्याक हें सगळें हो सांगता जालो हें सगळें करता आसतना ताचो कॉस्ट आसा कॉस्ट इनवॉल्व जाता आनी ते कॉस्ट इनवॉल्व आशिल्ल्या कारणान मोस्ट ऑफ द प्रायवेट एजन्सी कितें म्हणटा हें म्हारग पडटलें बिकॉज इवन दो इट इज मॅन्डेटरी ते फॉलो मोस्ट ऑफ द करिनात ओके पण विवेक ते बरें आहा रे पूण तुमच्यो कितल्योश्यो बिल्डिंगो हांवें पळयल्या व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो आसा लिफ्टूच बंद करून दवरता मरे ते कितलो तेंप जाता गोंय दुसरें गोंयांत लिफ्ट एक्ट ना लिफ्ट एक्ट ना ओके जो 12 स्टेटीनी आसा तो गोंयांत ना ताका लागून गव्हर्मेंटूच अशें न्ही इवन प्रायवेटाक जर सांगत ते म्हणटा लिफ्ट एक्ट ना उदय बाब सांगता ते ऑडिट कित्याक करपाक जाय ओके बट डेट हॅज टू बी डन कित्या खातीर सेफ्टी खातीर म्हणजे हांगा कशें जाता फुडें पोलीस नाल्यार हेल्मेट घालप ना तशें खबरी जाता त्यो म्हणजे पण म्हाका म्हजो एक क्वेश्चन आहा आमच्या बिल्डिंगेचे लिफ्ट तांणी सो कॉल्ड मेंटेनन्सा खातीर 10 दीस बंद दवरलें आनी जेन्ना म्हजे सारको मनीस 8व्या मजल्यार रावता आमच्या मजल्याचेर कांय लोक अशे आहात जांचे हेल्थ प्रॉब्लेम आहात इंजिनियर 8 दीस ते बंद दवरप हें कितें हाका कितें तेंच उदयबाग समजा तेंच एज अ सेफ्टी लिफ्ट ऑडिट जर तुमी थर्ड पार्टी कडल्यान करून घेतिल्लें जाल्यार तो मेंटेनन्स करतना कितें डेफिशियन्सी आसा तो पयलेंच सांगपाचें पयलेंच कळपाचें आतां तुमी कोण एक्सपर्ट नासता भितर ताजेर रिलाय जातात तो आपले लिफ्ट ओगीच एक्सपोज करचो ना कितें चुकला जाल्यार ताका लागून उदयबाबान सांगलां तें इंडिपेंडंट पार्टी कडल्यान ऑडिट कंपल्सरी करपाक जाय ओके सो उदय बाब हय आणि सांग तुका म्हणटा 8 दिवस बंद आसा तर नॉर्मल बरी कंपनी रेप्युटेड कंपनी जी उरता ते तांगले स्टँडर्ड्स उरतात मॅक्सीस जास्ती 1 तास 2 तास 4 तास बंद उरू शकता 8 दिवस बंद उरू शकना लोक रावतात तातूंत इट इज इनकन्विनियंट यू आर पेईंग फॉर दॅट त्याच्यामुळे त्या कॉन्ट्रॅक्टात तांगले क्लियर कंडिशन उरतात पण प्रॉब्लेम कितें जाता सोसायटीज नॉर्मली पयशे वाचोवच्याक लोकल वरचे लागतात आनी तांगली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उरता पण उरल्यानी तागली एक स्लाईट डिसएडवांटेज उरता ताका स्पेअर पार्ट्स मेळना त्या लिफ्टाचे आणि स्पेअर पार्ट्स मेळ्ळी ना तर तो बंद ठेवता 8 दिवस मग ताका काय काळजी पडली ना मागीर कोणीतरी मॅनेजिंग कमिटी ताका फॉलोअप करचे जाय त्याच्यामुळे लोकल जे रेप्युटेड पार्ट लोकल सुद्धा बरी असतात काही लोक बरे असतात पण काही लोक ज्यांचे फ्लाय बाय नाईट ऑपरेटर्स आम्ही तांकां म्हणतात त्या लोकांक तुम्ही जास्ती ऑर्डर्स अशी दिवच्या नजो किंवा तांची कॉस्ट ॲक्च्युली उरता 1/4 समटायम्स 1/3 or 1/4 ऑफ द नॉर्मल मार्केट मेंटेनन्स कॉस्ट तशी केल्यार मागीर हे भोगची पडटा 8 दिवस बंद आणि उदय कुलकर्णी बाब म्हाका लिफ्ट एक्ट कितें ताचें स्पेसिफिकेशन सांगचें लिफ्ट ॲक्ट कितें आसा हे नॉर्मली पयलीं सांगिल्ल्या म्हळ्यार गायडलायन्सच्या बेसिसार ती एस्टॅब्लिश केला पण ते स्टेट गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आता अख्खे भारतात फक्त 12 स्टेट्सात लिफ्ट ॲक्ट इन ॲक्शन आसा सो आमच्या शेजारच्या राज्यान आसा कर्नाटका महाराष्ट्र आसा महाराष्ट्रात आसा दिल्ली आसा पण गोंयांत ना सद्याक गोंयांत ना आता गोंयांत करचे आसात की ना हांव ना जाणा पण करच्या जाय अशी मुगल हे आसा पण तोपर्यंत किंवा नंतर सुद्धा उरल्यार एक कोणा तरी स्वताची सेफ्टीसाठी थर्ड पार्टी ऑडिट केल्ली बरें अशी मगल अशी हे आसा मत आसा माय रिकमेंडेशन हय विवेक म्हाका एक सांग गोंयान लिफ्ट एक्ट हाडचो असो तांकां कित्याक दिसलो 12 स्टेटीनी आसा लिफ्ट एक्ट एक्चुअली प्रोसेस सुरू जाल्लो 2012 कारण आतां तुवें पळयलां एक तर जमनी पुरोवन बिल्डिंगो येत आहात आनी ज्यो पळय बिल्डिंगो येत आहात त्यो सगळ्यो 20-20 मजली येतात आतां पणजेन तर मिनिमम 10 मजली आहा त्यो बिल्डिंगेंतल्यो सो सगळ्यांक लिफ्ट जायच पडटलें 2-2 लिफ्ट बसयतले सो ह्या संदर्भात कितें आसा कारण पळय आमची बिल्डींग 10 वर्सां पन्नी एकच 8-8 मजली बिल्डिंग्यो प्रत्येक फ्लोराचेर 4-4 फ्लॅट एकच लिफ्ट ते ल्हान हाजे संदर्भात काही स्पेसिफिकेशन काय ना ते नॅशनल बिल्डींग कोणान आसूं शकता ते हाजे म्हणजे ते सिवील हातूर की कितल्या एरिया कितली लिफ्टां जाय ते म्हाका खबर ना पण तूं म्हणटा पळय की लिफ्ट ॲक्ट नासतना सुद्दां सेफ्टी ऑडिट करूंक ना जायना न्ही अशें ना न्ही ना न्ही करेक्ट लोकांनी करून घेवं येता करेक्ट बिल्डिंगेक पेंट मारपाक लाखांनी रुपया मोडटात
बरोबर. पण कंडिशन ऑफ द लिफ्ट इज पुअर. सारकें इलेक्ट्रिकल सारकें पॅनल्स हाचे सांगपाचें म्हणल्यार बरोबर. इलेक्ट्रिकल पॅनल्स रिप्लेस करिनात बिल्डिंगांतले. बरोबर सारकें. सो म्हाका जेरोमीन लोबो म्हाका सांगात हे सेफ्टी स्टँडर्ड्स आतां ताणें म्हणलें गोंयान भितर लिफ्ट एक्ट ना पूण सेफ्टी स्टँडर्ड आसात कारण आसचे पडटलेच. सो ह्या संदर्भान आमचे पळय जे कितें तफावत आसा कितें प्रॉब्लेम आसा तो कितें आसा? Actually, कितें आहा, all the codes and codes of practice act is all available. But what happens is, if somebody is doing a building, he will look at the interiors, he'll look at the building, he'll spend a lot of money on that. Correct. But when it comes to electrical or safety, they will always try to negotiate, look for the L1 contractor. So I think it's more the consumer who has to actually enforce safety. लोकांनी करूं जाय म्हणटा. Yeah. And then automatically people will get aligned to it. लोकांनी म्हळ्यार कितें? क्लायंट जे कोण स्वता घर बांदता हय. ताणें हाका चड इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. ताका पयलीं खबरूच नासता आपूण इलेक्ट्रिकल कितें करता तें, एक्झॅक्टली. डिझायन कितें करता ताणी चड इम्पॉर्टन्स. सेफ्टी तुवें केल्या हाजे हें फॉर एग्जाम्पल सोलर. हय. आतां सगळे सोलर बसयतात हय गोंयभर, सगळे सोलर बसयतात. सोलर आफ्टर इन्स्टॉलेशन देर इज पोस्ट इन्स्टॉलेशन सेफ्टी कोड. वॉट इज दॅट कोड? IS 62446. It's a PV testing code. So you have to actually follow that code once the solar installation is done to follow that code. Now It what is safety happens? code only. Yeah, because see in case of solar, it's a little different. As long as there's sun, electricity is produced. Yes. So and if you go for bigger installations, it's nearly around 850 volts DC, which is a very dangerous voltage. In case a fire takes place there, the firefighter goes, power is not off. So you have to be able to shut down those PV units before you actually go there. Okay. Plus your wires have to be double insulated. You have to have the insulation monitoring, residual current monitoring. They सगळे आसूंक जाय. Nazla, what will happen is now we'll be expanding on PV, but safety will be compromised, and you'll see much more. Not compromise. Safety is compromised. And you will see much more accidents, much more fires taking place आता because कितें of this जालां safety. हातूर सोलर इज ओनली यू आर थिंकिंग ऑफ एनर्जी सेविंग. इलेक्ट्रिसिटी हॅज बिकम इकॉनॉमिक्स. इलेक्ट्रिसिटी फाटली फिजिक्स गेली म्हणजे ताजे सेफ्टी कोणूच पळयना. सेफ्टी इज फर्स्ट बिकॉज इकॉनॉमिक्सान मनीस मरूं शकना न्ही. येस. सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग. सो सेफ्टी इज कॉम्प्रोमायज्ड. ओके. उदय कुलकर्णी, म्हाका तुमचे कडेन येवपाक जाय आशिल्लें. आतां हे सगळे उलयतात सेफ्टी इज कॉम्प्रोमायज. आतां कितें आसता की खंयचेय बिल्डींग जेन्ना लोक खंय फ्लॅट घेवपाक वतात किंवा घर घेवपाक वतात तांकां गायड करपी कांयच एजन्सी आमचे कडेन ना. फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक म्हज्या फ्रेंडान बरें सांगलें, तूं जेन्ना फ्रीज घेवपाक वता 10 फ्रीज पळयता कंपनीचे. फ्लॅट घेवपाक वता तेन्ना तूं एकाच बिल्डिंगेन वता आनी एक फ्लॅट घेवन उडयता. सो तूं 10 बिल्डिंगे सोदना आनी 10 बिल्डिंगे सुद्दां जर गेलो जाल्यार तूं फ्लॅट आपल्याला कसो आसा ताजे आउटसायड लूक कसो आसा इतलोच पळयता. अशे तरेचे सेफ्टी स्टँडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल स्टँडर्ड्स इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स, स्टँडर्ड्स इन लिफ्ट, हें कशें अशें कितें गायडींग कितें आसा? आता जेरोमान सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे लोकांले फोकस स्वताची घरात उरतात. इंटिरियर्स म्हणा, पण तातूंत ते इलेक्ट्रिकल केन्ना केन्ना तांकां कळना, ते टॅक्निकल लोक हे उरना, सारकें ताजेमुळे कळना. कळना. त्याच्यामुळे तांकां ब्लेम करचें जायना. कोणाक ॲक्च्युली रिस्पॉन्सिबल धरचें जाय इज अ बिल्डर, डेव्हलपर हू हॅज मेड द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता ते केल्ले नंतर प्रत्येक जे केल्ली उरता ताजी एक लायफ उरता, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष. पण ते केन्ना वर्षांतल्यान एक पटी तरी ताजी एक इन्स्पेक्शन करचें जाय. इन्स्पेक्शन म्हणा किंवा ऑडिट करचें जाय की सगळीं बरोबर आसात की ना. कितें जाता, एकाले घरात एक AC TV लायले उरता, ताणी AC वाडयले तागेले. ते वाडयल्या नंतर इलेक्ट्रिकल जास्ती वता. तशीच लिफ्टाची बी जातात. लिफ्टाची कितें जाता, काही लोकांक दिसता आम्हाला लिफ्टात इंटिरियर्स वाडोवचे जाय, वेट वाडयल्या नंतर सगळी मागीर चेंज जावची पडटा. पण ते टेक्निकल सुपरविजनाची सकल जावच्या जाय. कोणी तरी सांगलें म्हाका इंटिरियर जाय, म्हाका मिरर जाय. आतां मिरराचे वेट जर घाले ह्यूज उरता. मिरराचे वेट ते लोड घेवचे जाय न्ही. ते घेतले ना जाल्यार आनी टेक्निकल जर कोणी एक्सपर्टीज उरलो ना तर प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे खंय ना खंय तरी प्रॉब्लेम किंवा ॲक्सिडेंट होऊ शकता. त्याच्यामुळे एक रेग्युलर ऑडिटिंग, रेग्युलर इन्स्पेक्शन इज अ मस्ट फॉर एलिवेटर्स अँड ऑल इलेक्ट्रिकल्स आय वूड फील. ओके. जेरोमीन लोलो बाबा, आमकां एक गजाल आसा. यू आर एक्स चीफ इंजिनियर ऑफ इंडियन हॉटेल्स. प्लस यू हॅव स्टार्टेड ए इन्स्टिट्यूशन कॉल्ड सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल्स. सो ताजे बद्दल आमकां थोडी म्हायती दी. ही जी पळय कितें तुमची पळय इन्स्टिट्यूशन आहा ती कितें करता, ताजे मेंबर कशे जावप, दुसरी गजाल तातूंत भितर तुमी कशे तरेन सेफ्टी पळयतात
आनी लोकांनी तातूंत भितर कशे तरेन इनवॉल्व जावं येता. Okay. So I am a part of a founder member of the National Federation of Electrical Safety Engineers, in which it's an association formed by like-minded people from all over India. We have government people who are there. We have Circle Inspector General of Tamil Nadu. We have private people. Our president is a dynamic Mr. Gopakumar, who is MD of Cape Electric. So we have very good people. We formed this with one vision to make Bharat electrically safe. Now, how are we going to do it? We are going to do it through training and information to public. So basically through seminars, webinars. I think we have completed almost 180 webinars with 36 in-house seminars all over the country. And then गोंयांनी केला. yeah, in Goa also we have done last February. And we also are starting we have already started a scheme where we will certify designers, we will certify or rather accredit designers, accredit contractors, accredit technicians. So if I want to get a good design done or a good work done, I know that these people are accredited, so they have the required knowledge to do a safe design. Nice. And of course, then they will look at product design and not, so that on an overall basis, we'll try to educate people. And once people are educated, automatically they will embrace safety. विवेक, तूं गोंयान भितर आतां इतलीं वर्सां काम करता, तूं गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान भायर सरला, सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय जशें लोबोवप काम करतात तशें गोंयान भितर सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल्स हाजे खातीर एक नजर दवरपी एक संस्था किंवा व्यक्ती कितें कोण अशें विसल ब्लोवर कोण आसा? डिपार्टमेंटा कडेन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आसा, म्हणजे खंयचें इन्स्टॉलेशन कर, पण ते फक्त ST सायडीक करता, बिल्डिंगाचे भितरले करिना. ST सायड ट्रान्सफॉर्मर सायड ट्रान्सफॉर्मर घालो जाल्यार ताकाच करतात ते. हें कितें गव्हर्मेंटाचें इलेक्ट्रिकल गव्हर्मेंटाचो आसा, ते आसात खूब वर्सां पासून आसा. आनी भितरले करपाक, भितरले ऑडिट करपाक किंवा ते लायसन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आसता, दे आर सपोज टू फॉलो दीस कोड्स. लायसन्स आर सपोज टू फॉलो दीस कोड्स. ओके. लायसन्स आतां हे बिल्डर बी कितें करतात, ते डिपेंड ऑन लायसन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर, तांकां खबर नासता न्ही. सो इट्स द ड्युटी एक्चुअली ऑफ द लायसन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर की कितें करप न्ही. बरोबर. पण लायसन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मागीर शेवटी वता इकॉनॉमिक्सचेर न्ही, जे कोण कमी आसा हें आसा ताजेरूच वता. पण गोंयान फॉलो जाता. उदय बाब कुलकर्णी, हांव तुमचे कडेन परत येता. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर. आतां बिल्डर इज अ व्हेरी पॉवरफूल एंटिटी. बिल्डर सरकाराक बोल्सान घालून बसता, मिनिस्टराक बोल्सान घालून बसता, कायदे बोल्सान घालता, आनी तो व्हर्च्युअली एक पॉवरफूल पॉलिटिकल लॉबिस्ट जाता. सो ताका टच करप डिफिकल्ट जाता. सो हे बिल्डरांचेर आमी कंट्रोल कशें हाडप? कारण बिल्डर बाबा कायद्याक पाळो दिता काय कितें, बिल्डर योग्य लिफ्ट बसयत काय कितें, ताजे अमूक वर्सां ताजे मेंटेनन्सा संदर्भात लक्ष दित काय कितें, हाजे संदर्भात आतां एक्चुअली कितें जालां, बिल्डराक सुद्दां जे रेप्युटेड बिल्डर्स आसात तांगेले एक तरेचे ब्रँड जाल्ले आसा. लोक डायरेक्ट डिसायड करतात हो बिल्डर आहे जे कितें दिता तो एक सेफ उरता. येस. घरात उरूं किंवा भायर उरूं, लिफ्ट उरूं किंवा सेफ उरता. हे ओवर अ पिरियड ऑफ टायम मार्केट डिसायड्स की हो बिल्डर बरो आहा ना बरो. आनी बरो म्हळ्यार सगळ्या दृश्टीने, सेफ्टी दृश्टीने, कंडिशन्स, फॅसिलिटी सगळ्या दृश्टीने. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जो बिल्डर सगळे फॉलो करना किंवा समजा दिना, तो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तो मार्केटांतल्यान भायर पडटा. ऑटोमॅटिकली मार्केट हँडल्स दॅट. पण समजा खंय तरी गव्हर्मेंटान एक कंट्रोल जर केलो एक तरेचो, मे बी इट विल इज रिकमेंडेड, बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कीप अ टच. गव्हर्मेंट कंट्रोल लोकांचेरूच चड आसा. आनी लोकांचे अवेरनेस लायफ लोकांचें वता. गव्हर्मेंट तातूंत व्हडलो गव्हर्मेंट फक्त रूल करतलो, फॉलो करप लोकांचेर आसता. तो रूलूच जाय असो ना. इलेक्ट्रिसिटी पळयना न्ही, हे कायद्यान आसा केन्ना तें. बरोबर. इलेक्ट्रिसिटी खायतो वाचूं येना ते. आनी एक उदय बाब कुलकर्णी सांगता एक बरोबर आहा, बिल्डराचें रेप्युटेशन. पूण दुसरी एक ताका बाजू अशी आसा की काही इम्पॉर्टंट जागे असे असतात ते वचून बिल्डर्स कब्जो करतात जमनीचेर. थंय तुका दुसरो कोण ना कॉम्पिटिटर. लक्षात येईल तुका. आतां पणजेन अशे काही जागे आसात, फॉर एग्जाम्पल पाटो, त्या एरियेन कांय देशांतले टॉप बिल्डर आयले, दुसरो पर्याय ना. तुका थंय बिल्डींग घेतलो तांचे कडेन वचपा जाय, फ्लॅट घेतलो दुकान घेतलो तांचे कडेन वचपा जाय. थंय दुसरो आनी लोकल बिल्डर कोण ना. सो अशा परिस्थितीन भितर तांचेर कंट्रोल कसो येतलो सेफ्टी संदर्भात? तेच न्ही, दॅट इज अ लायसन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर त्याच खातीर दितात न्ही. कोणाकूय लायसन्स दिनात. तोऱ्याचूच आसपाक जाय. सो इट इज अ ड्युटी. आनी बरें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट काम दिवपाचें आनी काम करून घेवपाचें. एज पर कोड सगळे आसा इनफोर्स. म्हाका एक सांग, गोंयान भितर अशे तरेचे स्टँडर्ड पाळयना म्हणून कोणाक एक ख्यास्त जाल्या?
ना म्हाका तरी याद जायना. पण तुका हांव तुका इन्फॉर्मली तुज्यान सांगूं येता की बाबा गोंयांतलो सेफ्टी स्टँडर्ड कसो आसा. मागीर तूं प्रायवेट बिल्डींग पळयल्यात, गव्हर्मेंट बिल्डींग पळयल्यात. नॅशनल स्टँडर्डा पेक्षा बरो आसा थोड्या तरी बाकीच्या पेक्षा. हो. मेट्रो सोडून ओके. बाकीचे थोडे सिटीज आसा पळय नांवां घेना पूण अश्यो सेकंड सिटी आसा पेक्षा गोंयचो स्टँडर्ड जाय तो बरो आसा बरो. इलेक्ट्रिकलान ओके. जाय तो बरो आसा. बट मेट्रो इट इज डिफरंट, इट इज टोटली डिफरंट. ओके. सो उदय कुलकर्णी, तुम्ही गोंया भायर खूब कडेन काम करात, मुंबय काम करात. गोंयचो स्टँडर्ड आनी ह्या भायल्या राज्यांचो स्टँडर्ड, हाव यू लूक एट इट? ही मुंबईत कितें जाला, ते डेव्हलपर्स आसा न्हय तांगले इंटरनल स्टँडर्ड्स हॅव रिजन टू ग्लोबल स्टँडर्ड. दे आर एट अ व्हेरी व्हेरी हाय लेवल. Okay. आणि पीपल आर फॉलोईंग दोज स्टँडर्ड्स. पण ते सगळे बिल्डर्स आता गोंयांत नात. गोंयाचे कितें जालें ते लोकल बिल्डर्स आसात. काही लोक बरे आसात पण ते फॉलो करतात. जे कोणी बिल्डर्स सगळे ग्लोबल स्टँडर्ड्स फॉलो करतात, वेदर इट इज इंडियन स्टँडर्ड्स ऑर सम ऑफ देम इवन फॉलो इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स. फॉर Yes. एक्झाम्पल होटली बिल्डींग उरली तातूंत फायर लिफ्ट दिवची पडटा, फायर इवॅक्युएशन लिफ्ट दिवची पडटा. 70 माळाची वयर किंवा 24 मिटरा वयर किंवा 70 मिटर्साची वयर हे सगळे ते फॉलो करतात तांकां बिकॉज तांकां कॉम्पिटिशन जास्ती आसा. येस. कॉम्पिटिशनामुळे तांकां सर्वायव करची उरलेलो लोक तांगली. आनी द कॉस्ट ऑफ द फ्लॅट इज ऑल्सो एक्झॉर्बिटंट. बरो जर बिल्डर उरलो तो पर स्क्वेअर फीट इवन लोक 500 रुपये जास्तीच देतात. हय. पण बाकीचे लोक जे सबर्ब्सात आसात, वसई म्हण, विरार म्हण, त्या एरिया ते बिल्डर्स ना. ते गोंयाचीच परिस्थिती जाता. लोकल बिल्डर्स आणि केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम्स जातात. नंतर आता तुवें सांगिला म्हण तुगेल घरची लिफ्ट 8 दिवस बंद आसा. तर तसली आतां पण ती बिल्डींग किती उरतात, एक 8 माळ्याची उरतात, 9 माळ्याची उरतात. लोक म्हणटात ठीक आसा. पण हांगा बिल्डींग कितले आतां 70 माळे आणि 85 माळ्याचे जाल्यात. थंय कोणी चडूं शकत ना न्ही. थंय स्टँडर्ड्स, सर्वीस स्टँडर्ड्स एज वेल एज मेन प्रोडक्ट स्टँडर्ड हॅज टू बी ग्लोबल स्टँडर्ड. इट कॅनॉट बी just ordinary standards. So they follow जबरदस्ती because of competition. कुलकर्णी बाब, म्हाका एक सांगात, एलिवेटर कंपनीज तुम्ही सांगले 2 तरेची कंपनी आहात. एक ग्लोबल स्टँडर्ड आशिल्ल्यो, ग्लोबल किंवा रेप्युटेड. इंडियन कंपनी सुद्धा आसात काही, ते रेप्युटेड उरच्या जाय आणि बरी आसात कंपनी. आणि लोकल इंडियन कंपनीज ग्लोबल स्टँडर्डाक येवपी अशी इंडियन कंपनीज आसात भरपूर आसात. मुंबई हांगा गोंयांत नात पण मुंबईत गेले, बँगलोर गेलो, दिल्ली गेलो, थंय ग्लोबल स्टँडर्ड्साचे भरपूर कंपनीज आसात. दे गिव द बेस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट, whether it is elevator, whether it is building material or anything in the building. They give the best standards and people buy that. People who are safety conscious किंवा तांकां फॅमिलीक सेफ दवरचें पडटा, they buy that. And not only that, ताजे नंतर मेंटेनन्स सुद्धा तांगेले एकदम फॅसिलिटी मॅनेजमेंट इज डन बाय रेप्युटेड पीपल लायक नायट फ्रँक अँड ऑल दोज पीपल. दे डोंट गिव इट टू द सोसायटी. सोसायटीत कितें जाता, ते लोक मॅनेजिंग कमिटीत टेक्निकल उरनात आनी टेक्निकल ना जाल्यार तांकां एडवायज करच्या कोणी ना. गोंयांत तो प्रॉब्लेम आसा. ते एडवायज करचे खातीर हांवें सांगलें कोण तरी थर्ड पार्टी उरचें जाय जाका कळटा एलिवेटरा बद्दल म्हणा किंवा वायरिंगा बद्दल म्हणा, ते कळटा. तांगेले एडवायस ताणें घेवचें जाय. म्हाका एक सांगात, एलिवेटर्स हे आतां तुमी सांगले हांगा ग्लोबल कंपनीज दे आर ऑपरेटींग इन इंडिया. आतां ग्लोबल स्टँडर्ड्स फॉर एक्झाम्पल इन US किंवा टॉप खंयच्याय युरोपियन कंट्रीज जे पळय कितें ग्लोबल स्टँडर्ड्स आहात, ते मस्ट बी व्हेरी हाय. करेक्ट. ते स्टँडर्ड इंडियन भितर येतात काय कितें? हय, ते आता ग्लोबल कंपनी जसे की ओटिस, शिंडलर, दे फॉलो ऑल. शिंडलर फॉलोज युरोपियन स्टँडर्ड्स, ओटिस फॉलोज अमेरिकन स्टँडर्ड, people like Mitsubishi, Japanese, follow Japanese standard. They are all global standard and they follow A to Z in their elevators. They follow their standards. So people who buy the brand, आम्ही म्हणतात ब्रँड असा, ते ब्रँड कित्याक घेवच्या जाय, कित्याक काय म्हणा तातूंत सगळें सेफ उरता, सगळें इम्प्रॉपर उरता, इन्क्लुडींग कॅपॅसिटी, इन्क्लुडींग स्पीड, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि आता डिजिटलायझेशन जालें नंतर आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट. ते 8 दिवस बंद, 2 तासां वयर जर बंद लायली, तांगेले सायटार जर कंप्लेंट मारले कोणाला तरी तातूंतले एकट्यालो जॉब वतलो, अशी तांगेली रूल उरता. ताजे मुळे 2 तासां किंवा मॅक्सिमम गोंयांत म्हळ्यार 4 तास पडटा, 4 तास बंद दवरतले. ते 4 तासां तर रिपेर जावचें जाय. आनी कोणी तरी तांगेले सायटार, तांगेले लोकल सायटार म्हळ्यार इंटरनॅशनल सायटार जर कंप्लेंट घाली, आतां शिंडलर आली, स्विझर्लंडा कंप्लेंट गेली, सगळे इंडियांतले लोक एकदम ताजे फाटल्यान लागतले आनी सॉल्व जातले. परंतु लोकल कंपनी तो कंट्रोल ना न्ही, कारण ग्लोबल लोकांनी स्वताचेच इनबिल्ट कंट्रोल दवरला. बिकॉज पीपल आर अवेअर की भाई हांगल सायटार गेले, कंप्लेंट जाली, कितें तरी. तशें इलेक्ट्रिकल आसा, इलेक्ट्रिकलान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड आसा, IEC सगळे म्हणजे इंडियन स्टँडर्ड्स बेज ऑन इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स. ते फॉलो जाता काय ना
Okay. Standards are all, Indian standards are at par with international standards. Yeah, we've got very good Indian standards, and they are all with IEC, based on IEC, have been adopted by Indian. But the thing is, people have to follow it. If people follow it, I think accidents. Now, just taking statistics in 2021-22, CA announced that there were 13,852 accidents for electrical Where? All over India. all over India. In Goa, there were 5 which were fatal for humans, and 9 for no, sorry, this was the National Crime Record Bureau. They said 12,500 accidents a day and 2,882 electrocutions all over India. Okay. Out of that, 5 were fatal were in Goa, and 9 were of animals. Total 32 cases in Goa, Fatal म्हणजे कितें, that could be prevented actually. which could be prevented. Now, imagine, say, 15,000 cases of accidents every year, we could have been prevented. We have the fundamental right, This is which on is the record. right to. We don't know how many are Yeah, recorded. on record. Yeah, these are just on Recorded. record. These are unrecorded. How many? And imagine if आणि हे खंयचे हातून ऍक्सिडेंट कशा प्रकारचे जाले? आतां पयर फाटीं आमचो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचो लायनमॅन रिटर्न सप्लायन मेल्लो. ओके. सो दोज एक्झॅक्टली इट इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ सेफ्टी. ओके. सेफ्टी फॉलो केली जाल्यार जावचें नाशिल्लें. अशें कोणें करूंक जाय, लोकांनीच पयलीं सुरू करूंक जाय. तें डिपार्टमेंटांक बी ब्लेम करून कांयच फायदो ना. सुरू जाता कंज्युमरा कडल्यान. न्ही पूण अशें जातकीर एक्शन जाता अशें हांव म्हणटा. हें जें पळय कितें जालें आतां तांणी एक्शन जाता म्हणजे अशें जावंक जायना म्हणून पयलीं पासून स्टँडर्ड्स आसा. पण मरतूकूच तो रिवायव जाता. आतां हें जाता हांव आशिल्लो स्टँडर्ड फॉलो करूं ना, बरोबर. नवो कांयच पूण केलो ताजेर ना. एक्शन जाता काय म्हणटा फॉलो करूना जाता की कोणाची 2 जाणांची नोकरी वचपाक जाय, सस्पेंड जावपा जाय, वयल्यान इन्क्वायरी जावपा जाय. ना, पूण कित्याक कंज्युमर फॉलो करिना न्ही. डिपार्टमेंटाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड कोण फॉलो करिना. तें अशें जातकूच कळटा. बरोबर बरोबर. कंज्युमरान फॉलो करपाक जाय. कंज्युमरा खातीर ताका प्रॉपर गायडन्स फॉर एक्झाम्पल तें काम करता कोण लायसन्स कॉन्ट्रॅक्टर ताणें सांगपाक जाय हें केलां तें चुकीचें म्हणून. तूं फुडाकार घेतलो गोंयान, तूं एक सिरियस इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, वाय डोंट यू फॉलो अप की सतत जागृती तुजी जावची लोकांनी कशें. हेज्या फेडरेशन त्यातून हांव आसा वन ऑफ द मेंबर. तुवें आमचो टीव्ही तुमचे खातीर आसा. अशे तरेन जर तुमी सतत लोकां मुखार आयले, लोकांक जर गायड केलें जाल्यार लोकांकय, कारण आतां पळय लोक फ्लॅट घेतात किंवा घरां घेतात. इट्स नॉट स्मॉल मनी नाव, ह्यूज न्ही. 4 कोटीच्या फ्लॅट जाले. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इलेक्ट्रिकल हें अशें आसा की तें किंवा लिफ्ट तरी दिसता. इलेक्ट्रिकल कांयच दिसना, फक्त स्विच दिसता. एक्झॅक्टली. सो ते बरें घाले की दिसता की काम बरें जालां म्हणून. भितर कितें केलां तें कांयच कळना. एक्झॅक्ट. सो उदय बाब कुलकर्णी हें कितें की आतां 4 5 कोटीचे हे सगळे देशांतले, दिल्लींतले, बॉम्बेचे बिल्डर्स गोंयान आयल्यात आनी फ्लॅट्स आर व्हेरी कॉस्टली. इलेक्ट्रिकल म्हणटा तो एक नवो टॉपीक, लोकांक कांयच खबर नासता. भायल्यान पूर्णतः भायल्यान दिसता बट ते स्विचीस. सो हाव टू लूक एट इट, हाव एक खंयचोय नवी बिल्डींग तयार जाली त्या बरोबर आमकां जेन्ना ब्रोशर मेळटा बिल्डराचो की 5 कोटीचो फ्लॅट, पूण तातूंत भितर दिसता म्हणटा बरें फोटे. इलेक्ट्रिकल कितें काम जालां हें कोणाक कळना. सो हे अशे तरेचो एक रिकॉर्ड कित्याक आसचो न्ही जो प्रत्येक. आतां ते ब्रोशरांत आमी जेन्ना फ्लॅट बाय करतात आमी कितें करतात, घरांतले फक्त पळयतात बाथरूम फिटिंग्स खंयचे दितले, टायल्स खंयचे दितले, पण भायर एक दरवाजाचे भायर आशिल्ले ते पळयनात. पण हल्ली आतां थोडे मुंबय, दिल्ली आणि मेट्रो सिटीज चेंज जाले. ते म्हणटात आमकां लिफ्ट खंयची लावची आसा विचारतात, कारण ते सेफ. कारण बरेच आतां एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते. पण अशे एक्सिडेंट जाले इंडियन लिफ्टान. इंडियन लिफ्टाचे एक्सिडेंट जाल्यात. जाल्यात एक्सिडेंट काही बऱ्याच वेळा लोकांक जाल्यात, पण ते मोस्टली कितें जालें ते मॅन्युअल कॉलॅप्सिबल डोराची जास्ती एक्सिडेंट जाल्यात. ऑटोमॅटीक डोराची जास्ती जाले म्हणणं, पण ते नॉर्मली लोकल एलिवेटर अशी जाल्यात. आणि नंतर मेन एलिवेटर अशी रेप्युटेड लोकल जाल्ली उरले तांणी कितें केलां, एक फावटी एलिवेटर बिल्डरान सोसायटी फॉर्म केली. ते लोकल मनशाक एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दिता. एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टाचे जे नॉलेज उरता, स्किल्ड लेबर जे म्हणटात ते लोकल लोकां कडेन उरना. कितें नॉर्मली जाता, त्या मेन एलिवेटराक एक कोण तरी मेकॅनीक उरता, तो रिझायन करता आणि ताका स्वताची कंपनी चालू करता. आणि कितें करता, 1/3 प्रायस किंवा 1/4 प्रायस ऑफ मेंटेनन्स चार्ज करता. त्या प्रायसात जर लोकांक सेफ्टीची जर कॉम्प्रोमायज करची उरले, ते लोकांची विवेकान सांगिल्ल्या प्रमाणे अवेअरनेस उरचे जाय की अशी आमी केन्नाय डिसिशन घेवच्या नजो. वी हॅव टू लूक एट गूड पार्ट. एट द सेम टायम
टेस्ट द एलिवेटर वन्स इन इट लायक हेल्थ चेकअप तुका स्वताचो हेल्थ चेकअप करता एलिवेटर बी चेक करो तो करता की ना करता. जरमीन बाब आमचे प्रोग्राम आतां सोंपत आयला म्हाका तुजे कडल्यान एक लास्ट जाय. गोंयान भितर लिफ्ट एक्ट ना, तो लिफ्ट एक्ट इमिजिएटली येवपा जाय असेंब्लीक. सो ताजे खातीर कितें करपा जाय? So I think what we should do is we should ensure that whatever national codes are there, whatever codes of practices they are employed. People can put it in their when say they're buying a house, they should put there that it should follow National Electric Code 2023, and after sign, then if the builder does not follow that, then they can always catch. There's another regulation 149 which says the owner of the company can be taken to task in case there's a accident. Okay. So he can be caught for it. So I think we should, in all contracts or in any this thing, we should put these the National Electric Code, NBC, that there has to be followed in that. And if that is followed, if he doesn't follow it, he can be caught. If he follows it, it's safe for everyone. Okay. आणि हे फॉलो करता काय ना Yeah. हे पळोवपाक Owner of the इंडिपेंडंट company and owner ऑडिटर of the elevator also. Owner of the- He yeah, is So it's in responsible. the act. Yeah. Independent auditor is in the act. नो इट इज इन द It's एक्ट in the लिफ्टाच्या act. हातूर आसा न्ही इंडिपेंडंट ऑडिट करपाक जाय म्हणून. Yeah. No, now in this thing in CA regulations, regulation 32 says that for any premises it has to be inspected every 5 years. Now for like Vivek was saying, the lower voltage, you have to self-certify. Or now there's also a provision, I think it's regulation 6, which says that you can, the government can employ certified electrical safety engineers who can do the हे एक work आसा of, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजिनियर सुद्धा पावर आसा गव्हर्नमेंट सर्वंट जाय आसा ना yeah, he's a प्रायवेट independent. इंडिपेंडंट Okay. बट गव्हर्नमेंट शूड ऑथरायज हिम टू So सर्टिफाय once तशें न्ही he's तें yes, yes. So in It is that Maharashtra they've done it, and some states they've done it. Okay. So they can be a help to the electrical inspector Okay. who does voltage. And if you see, most of the cases that have happened is always in the lower voltages. The majority of accidents happen in lower विवेक सांग वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स इज ए प्रॉब्लेम इन गोवा. सो प्लस ताका लागून कांय इक्विपमेंट पेड्यार जातात, ताजो स्टँडर्ड सारको ते मेंटेन डायरेक्टली अंडर ह्युमन सेफ्टी अशें दिसना. ना दॅट इज द क्वॉलिटी ऑफ पॉवर. ओके. दॅट इज क्वॉलिटी ऑफ पॉवर. व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन कितें जाता Voltage Maximum fluctuation. voltage stabilizer लावू शकता पण ताची रेंज उरता. ओके. It cannot be put for पूण everything. परत फ्लक्च्युएशन जावन लिफ्ट पेड्यार जाता, इक्विपमेंट पेड्यार जातात. हय पूण ते सुद्दां एक्चुअली सप्लाय हातूर आसा कोडान की इलेक्ट्रिसिटीन कितल्या फ्लक्च्युएशनाची कितली पर्संटेजी प्रमाण फ्लक्च्युएशन अलाव करूंक जाय तें सुद्दां बरयल्लें आसा. बरयल्लें आसा. सगळें बरयल्लें आसा ते फॉलो फक्त करपाक जाय. ओके. सो उदय बाब कुलकर्णी हांव तुमचे कडेन परत लास्ट येता की आय वॉन्ट ए फायनल वर्ड फ्रॉम यू की आमचे कडेन कोड ना, आमचे कडेन प्रायवेट कंपनीज आहा ते रुल्स फॉलो करनात, आमचे कडेन अशे तरेचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जाल्यात किंवा हावजींग सोसायटीज जाल्यात जांकां निग्लिजन्स आसा. सो आतां वे फॉरवर्ड कितें? द फर्स्ट थिंग म्हळ्यार जो बायर ऑफ द फ्लॅट किंवा ऑफिस जे कितें उरतले ताजे मदें हाय अवेरनेस येवचे जाय सेफ्टी आनी प्रोडक्ट क्वॉलिटी बद्दल. ते जर अवेरनेस ऑटोमॅटिकली आयले तर गव्हर्मेंटाचे, लोकल मॅन्युफॅक्चराचे, सर्वीस प्रोवायडराचे ऑटोमॅटीक प्रेशर येता. आतां जर लोकल बिल्डर उरलो आनी तो जर बरी क्वॉलिटी दिना जालो ताजे कडेन वचचो ना तो. ऑटोमॅटिकली तो मार्केटा भायर जातलो. आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां ऑल्सो कांयतरी रेग्युलेशन दवरन करचें जाय. तोपर्यंत करे पर्यंत कोण तरी एक्सपर्टीज उरचें जाय. आतां गव्हर्मेंटा सुद्दां एक्सपर्टीज 1 म्हयन्यात 1-2 म्हयन्यात फॉर्म जायना, वेळ लागतलो तांकां करचें. ते एक्सपर्टीज कोण तरी प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या, लिफ्ट डिपार्टमेंट म्हण, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट म्हण, कोण तरी एक्सपर्टीज धरन गव्हर्मेंटाचे रूल करचे जाय. ह्या एक्सपर्टीज कडनं तुम्ही सगळे चेक करून घ्या आणि ते चेक सर्टिफिकेट उरचें जाय. म्हळ्यार एवरीवन इज सेफ की एवरीथींग इज गोईंग सेफ, वेदर इट इज लिफ्ट ऑर इलेक्ट्रिकल वायरींग, इट इज ऑल गोईंग सेफ. थँक्यू उदय बाब. Thank you. आमी आज पळयलें की टॅक्निकल विशय पूण तो कसो सोंपेपणी मांडूं येता. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी हे अशे तरेचे साध्य केलां. हो विशय चडांत चड सोंपो करून आमी पळयता आमचे कडेन इलेक्ट्रिकल कोड ना, आमचे कडेन लिफ्ट, एलिवेटर ह्या संदर्भान खुबशे आतां बिल्डिंगा येयल्यो, कॉस्ट वाडला, पूण बरे लिफ्ट येवचे काय कितें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स किंवा इलेक्ट्रिकल भितरलें काम
कशे तरेन जावचें हें लोकांकय खबर ना, त्या संदर्भान अवेरनेस जावंक ना. पण म्हाका दिसता ह्या कार्यावळींतल्यान एक मॅसेज वचपाक बरो जातलो. आनी म्हाका दिसता आमचे पळय तिगूय जाण हांगा मानेस्त आशिल्ले, उदय कुलकर्णी, जेरोमीन बाब लोबो आनी विवेक सरदेसाय, आनी खूब बरे तरेन एक्सप्लेन केलें. हातूंतल्यान 2 गजाली जावपाक जाय. एक म्हळ्यार पब्लीक अवेरनेस, की बाबा लोकांक कळपा जाय नवो फ्लॅट घेता आसतना, घर बांदता आसतना इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स म्हळ्यार कितें, ऑडिटर्स, इंडिपेंडंट ऑडिटर्साचें काम कितें, आनी आपले इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हाडटना खंयचेय लिफ्ट बसयतना खंयचे कंपनीक कन्सल्ट करप, ताचें मेंटेनन्स कोण करतलो, ताचें ऑडिट म्हणटा हांवें आतां पयलेच खेपे शब्द आयकला, ऑडिट जावंक शकता इलेक्ट्रिकल आनी लिफ्टाचें, की म्हाका दिसता ह्या लोकांकय खूब खबर ना, हावजींग सोसायटीक खबर ना. हातूंतल्यान जर म्हाका दिसता एक मॅसेज गेलो न्ही जाल्यार गोंय सरकाराचेर प्रेशर येवन इमिजिएटली अशे तरेचो लॉ तयार जातलो आनी प्लस लोकां मदीं अवेरनेस वाडटली. उदय बाब कुलकर्णी, विवेक सरदेसाय आनी जेरोमीन बाब लोबो, तुमी आमचे कार्यावळीन आयले आनी बरे तरेन आमकां म्हायती दिली. एक अवेरनेस निर्माण करच्या नजरेन तुमी खूब म्हायती दिल्ली आसा. तुमचो तिगांयचोय हांव उपकार मानतां. आनीक अशे तरेचे कार्यावळींतल्यान आनीक चड म्हायती हाजे फुडें आमी दीत रावतले लोकांक, अशें आमी आज हांगा गवाही दिवया. पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.